सुटका 20:14. पोरद्वार करू नाकात. You shall not commit adultery. नोमांवरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:15. चोरू नाकात. You shall not steal. नोमांवरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:16. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. You shall not give false evidence against your neighbor. नोमांवरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's spouse. नोमांवरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या वस्तूची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's property. नोमांवरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडी 13:18. म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुरां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. May you be blessed, my daughter, by God Most High, beyond all women on earth. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय तुझें नांव व्हड जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. लूक 10:27. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself. नोमांवरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 1 कोरिंथकारांक 13:13. ह्या आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ बोरवांचो आनी प्रितीमोग हे 3 पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रितीमोग. As it is, these remain, faith, hope, and love, the 3 of them, and the greatest of them is love. नोमांवरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 10:16. ऐकात ल्हान घ्या मोदें
मेंढरां कशी हांव तुमकां धाडटां, देखून सोरपां पोरींचो तूर तोरी पारव्यां पोरी सादी जायात. Look, I am sending you out like sheep among wolves. So be cunning as snakes and yet innocent as doves. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 1 कोरिंथकारांक 13:4-7. प्रिती मोग कोणाचेय कितेंय सोंसून घेवपी आनी सगळ्या थंय दोयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकां येना, बोडां येना, गोरवूय ना. प्रिती मोग दुसऱ्यांकडे माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रिती मोग राग चडूंक दिना, कसलेंच वायट मनान दवरिना. कोणेन वायट केलें म्हूण प्रिती मोग खुशाल जायना, पूण कोणूय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, वरवांस धरून रावता, सोंशणिकायेन आनी दिरान सगळ्यांक फुडो करता. Love is always patient and kind. Love is never jealous. Love is not boastful or conceited. It is never rude and never seeks its own advantage. It does not take offense or store up grievances. Love does not rejoice at wrongdoing, but finds its joy in the truth. It is always ready to make allowances, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Love never comes to an end. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 1 कोरिंथकारांक 12:12. खरेंच जशी मनशाची कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. For as with the human body, which is a unity, although it has many parts, all the parts of the body, though many, still making up one single body, so it is with Christ. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. एजिकियल 34:26-28. हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलों, आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलों. तुमच्या आंगांतलें तुमचें फातराचें काळीज हांव कोंचून काडटलों, आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलों. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों, आनी तुमी म्हजी पोरजां जातल्यात, आनी हांव जातलों तुमचो देव. I shall give you a new heart and put a new spirit in you. I shall remove the heart of stone from your bodies and give you a heart of flesh instead. I shall put my spirit in you. You will be my people, and I shall be your God. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 2 कोरिंथकारांक 5:17. कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. So for anyone who is in Christ, there is a new creation. The old order is gone and the new being is there to see. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
एफेसकारांक 5:20. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान देवाक आमच्या बापाक सदांच आनी सगळे सुवातेर दिनवाशीत रावात. Always and everywhere giving thanks to God, who is our Father, in the name of our Lord Jesus Christ. नोमांवरे कृपेन वरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. जेरेमियास 29:11-14. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशयी म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. येवजण तुमकां बोरवाशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों. सगळ्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलों, उलयता तो सर्वेस्पोर. Yes, I know what plans I have in mind for you, Yahweh declares. Plans for peace, not for disaster, to give you a future and a hope. When you call to me and come and pray to me, I shall listen to you. When you search for me, you will find me. When you search wholeheartedly for me, I shall let you find me. नोमांवरे कृपेन वरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रकाशनी 3:20. ओ पळय, हांव दाराचे उंबरार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत, तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों, तांचे बरोबर जेवतलों आनी तीं म्हजे बरोबर जेवतलीं. Look, I am standing at the door knocking. If one of you hears me calling and opens the door, I will come in to share a meal at that person's side. नोमांवरे कृपेन वरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतलीं, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, बर करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. Now a great sign appeared in heaven, a woman robed with the sun, standing on the moon, and on her head a crown of 12 stars. आमचे बापा, तू स्वर्गार आसाय, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. धर्मदूतांचो इतिहास 17:28. ताचे सोबे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. In him we live and move and have our being. नोमांवरे कृपेन वरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. स्तोत्र 34:8. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. Taste and see that the Lord is good.
He is happy who seeks refuge in him. नोमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. स्तोत्र 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून बघूंक, ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावंक. There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to live in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of the Lord, to behold his temple. नोमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. स्तोत्र 91 14-16 तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताचे सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड कोत्तलों. His love he set on me, so I will rescue him, protect him, for he knows my name. When he calls, I shall answer, I am with you. I will save him in distress and give him glory. With length of life I will content him. I shall let him see my saving power. नोमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. लूक 12:34 तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. For wherever your treasure is, that is where your heart will be too. नोमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 16:25 कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतलीं, पूण जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. Anyone who wants to save his life will lose it, but anyone who loses his life for my sake will find it. नोमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. स्तोत्र 23:6 सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. नोमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. लूक 1:38 तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोरमणें. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. नोमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुआंव 3:30 तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक ल्हान जावंक जाय.
He must increase, I must decrease. नमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोचे ठायासा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव जपू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आपलेपण सोडून बरे आदारूंक क्रिस्ताक परगटूंक वचुया आयचो विशेव. बरे विस्तारपाक तरेतरेच्या आवाहनांक फुडो करचो पडटा. हो वावर सोंपनूय. जो असल्या आवाहनांक दितायेन फुडो करता बरे विस्तारीत रावता तो जेजूचो नीज गोवाय जाता. आयज संत मोनिकाच्या कॉन्व्हेंटांत आसलेल्या अजपांचो पवित्र कुर्साचो उगडास करून आमी परत समोरुमतांव. आपलेपण सोडून बरे विस्तारूंक कुर्सार मेल्लो जेजू आमकां सुफुर्ती आनी देख. ताचो आदार मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांतलो असलो वावर करतली खाती आनी सगळे व्यक्ती क्रिस्ताचे काळजीदार परगटणार जावंक ह्या मिसांत मागुया. मोगाळ बाबणीनो,
आयच्या विशयाचो अनेकदा उगडास करता इंग्लीश भाशेन सेंट टू प्रोक्लेम क्रायस्ट बाय रिस्किंग डुईंग गुड. आनी आयज हे नवीन भेटयलां आमच्या धर्म प्रांतांत जो समाजीक मुनारपणाचो वावर चलता त्या वावरा पासत. हो वावर करतली 3 व्हडलीं खातीं म्हणल्यार कारितास गोवा, जाच्या खाला जायते प्रोजेक्ट्स भुरग्यांक, वस्तुऱ्यांक आनी हेरांक जो चलता. कावन्सील फॉर सोशियल जस्टीस अँड पीस, समाजीक नीत, समाजीक वावर ह्या खात्यांतल्यान चलता. आनी सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, पर्यटना पोर्तांनी जे नितीचें वावर ह्या खात्यांतल्यान चलता. ह्या तिनूय खात्यांत वावर करतल्या भाव भयणी पासत जी जायती मेहनत करतात, जायते त्याग करतात, तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद. तशेंच ह्या खात्यांनी जे वडील वावुरतात तांचेरय देवाचो आशिर्वाद. आनी ह्या वावरांतल्यान सगळ्यांक बरें फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटींत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पडी आमी वांटो घेवंक. बरें करूंक जेन्ना एक रिस्क आसता, जेन्ना एक संकट आसता, आमी जायते फावटी आंग काडलां. जें सोंपें आसा तें बरें करूंक आमकां बरें दिसता, पूण जें अवघड आसा आनी आमच्या बरें करूंक गेल्यार फाटीं वता, तसले परिस्थितीन बरें करूंक आमी जायते फावटी फुडें सरूंक ना. ही आमची चूक ओळखून घेवन देवाचें बोगसणें घेवंक आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी स्वर्ग पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांतवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमणींतान उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव. आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू ताई दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोद आशेवन सांबाळूंक ना,
पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्यावन तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोचणेन परगटचें. देवाचें उतोरें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादला. ताका आमचो जबाब ह्यो परी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चित दिवन आयक म्हजे परजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापें करता. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतान ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या वोंटांचीं उतरां फुटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवलायेन तांचे पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. सबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. सगळीं उबी रावया. सोमया जेजू क्रिस्ता, नमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvispo tumce Sophiasu. Ciò pormoni Gesù Cristo ci sciumortoma. जेसून निकोदेमाक म्हळे, स्वर्गांतान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना.
जसो मोइसेसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तेचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडला. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तो महाने मोकाल बाबानो आनी भयणानो, आयच्या मिसाचे सुरवेक फादरान आमकां उगडास केला की आयचो दीस समाजीक प्रेशिताये खातीर भेटयल्लो हो दीस त्या खातीर मागपाक. आनी समाजाची 3 खात्यां विशीं ताणें आमकां उल्लेख करून सांगले तेन्ना तातूंत वेगवेगळ्या तरेचो वावर चालू आसा. एक तातूंतलो वावर म्हळ्यार प्रिजन मिनिस्ट्री. आमची जायतीं भाव भयणां सुमार 60 जाण दिसाच्या दिसा वेगवेगळी टर्न्स घेवन प्रिजन कैदीखान्यांत कोलवाले भेट करूंक वेतात आनी वेगळ्या तोरांचो थंयसर वावर चालू आसा. ह्या वावरा मजगती आनीक तरेचो वावर आमी सुरू केलो, तो म्हळ्यार तांकां एक संदी मेळटा जे कैद्यांत आसात, कैदीकार आसात, फर्लो आनी पॅरोल म्हणून तांच्यान 3 सुवनाक वा 1 म्हयन्याक घरा वचूं येता. तांचे बरे वागणुकेक लागून ही संदी तांकां उत्पन्न जाता. पूण ही संदी तांकां मेळटा जरी ती घरचीं तांकां व्हरूंक राज्य आसत जाल्यार, आनी घरचीं जर व्हरूंक राज्य ना जाल्यार तांकां वचूंक मेळना. ह्या वावरांत आमी पळयलें तेन्ना तांकां ही एक संदी अशी तरेची उत्पन्न करची म्हणून आमी येवजण घेतली. आनी जरी घरचीं व्हरोना तांकां आमच्यान व्हरूं येता अंडर प्रिजन मिनिस्ट्री असो आमी थाराव घेतलो. आनी ह्या निमतान मोगाच्या भाव भयणांनो, तांकां श्युरिटी म्हणून दवरची पडटा. आनी हे श्युरिटी मध्ये पुलीस स्टेशनाचेर वचून तांचे खातीर थंयसर बरोवचें पडटा. प्रत्येक पावटी ही श्युरिटी भरतना पुलिसांचो असो विचार जाता, फादर तो रेपिस्ट न्हू, तूं कितें व्हरता तांकां? तो किरमीदोळ न्हू, तूं कितें व्हरता तांकां तुमचेशी दवरपाक? असो तांचो होट जाता. आनी प्रत्येक पावटी तांकां समजावचें पडटा सावन कोण व्हरोना जाल्यार हो वावर कोणे तरी करूंक जाय, कित्याक एका दिसा तांकां सुटका मेळचे खातीर ह्यो सवलत्यो उत्पन्न जावंक जाय. जरी ते प्रिजनान आसतना भायर सरून वचूंक ही संदी तांकां मेळना जाल्यार तांकां सुटके खातीर सोंपेपण आसना. दे कॅनॉट बी रिलीज्ड अंटील दे हॅव दीस बेनिफीट. ओ रिस्क बरें करपा वावरान. पूण त्याच वावरान भितर मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी गोराबे तांकां घेवंक राजी नासले, ते भायर येवन आमचेशी रावले तेन्ना आमचो सेंटर आसा ओल्ड गोवा, थंयसर ते येवन रावतात, आमच्या भुरग्यां वांगडा थंयसर जियेतात. आतां फाटलीं कितलीं वर्सां अशें वावर प्रत्येक म्हयन्याक एक तरी कैदी आमचे भशेन येवन रावता. प्रत्येक म्हयन्यांत अशें येयल्ले प्रिजनर आयज पासून कितलीं वर्सां जालीं केन्नाच कोणेच कायद्या भायर कसलोच वावर केलो ना. So it was worth taking this risk to do good. आनी ह्या वावरांत मोगाच्या भाव भयणांनो आनीक उत्पन्न जालें. जरी गोराबे तांकां मानून घेवंक सोदिनासले, ते भायर येवन रावल्या उपरांत तांचे गोराबे एकठांय करपाक आमकां अश्यो संद्यो मेवल्योत. But the risk was one, the benefits are multiple. आनी ह्या निमतान प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी हो विशय घेतला.
आमी क्रिस्ताचे धर्म परगटना जावंक जाय बाय टेकिंग रिस्क्स. ह्या खातीर प्रितेच्या भाव भयणांनो, जरी तर एक हें उदाहरण तुमकां दवरता तुमच्या समोर, थोडेच दीस फाटीं म्हाका एक तरणाटें चेडूं मेळूंक गायलें आनी ताणें म्हटलें, फादर, आय हॅव गिवन अप माय जॉब because the management is asking me to fudge the accounts. I could not do this. I have given up. म्हाका म्हजे वडील सांगता अकाउंट्स परते बरोवचे, वांकडे बरोवचे, आनी हांवें म्हज्या जिवितांत असलें वांकडेपण केन्नाच म्हज्या आवय कडच्यान शिकूंक ना, म्हज्या शाळेनूय शिकूंक ना, हांवें खंयसरूच म्हज्या दोतोनीन असलें शिकूंक ना. ह्या थोड्या पयशांक लागून हांवें हें वांकडेपण म्हज्या जिवितांत भितर घेवचें. आय टूक द रिस्क ऑफ रिजायनींग. आनी म्हाका भाव भयणांनो, शी इज कॉन्फिडंट दॅट गॉड वील सेव हर, God will provide her something because she stood for the values of Christ. Priticha Bhavanano, taking risks to do good is being the present day proclaimers. सोपें चलता तेन्ना, सगळें दुसरें मानून घेता तेन्ना करपाक चड अवघड ना तेन्ना सगळेंच करूंक शकता अशें. पयसुलो देश सोडून दुसऱ्या गांवांत वचून क्रिस्ताची परगटणी करपी St. Francis Xavier, he took a major risk of his life. The transportation was not so easy in those times. He decided to make a big change for himself. तो एक फांकी जाणार जावंक सोदतालो आनी परतेंच ही फांक ताणें सोडून दिली आनी आयज त्याहून फांकिवून जालो. क्रिस्तान ताका तसो केलो. He took the risk. Those who stand up for Christ never lose in life. A very shining example आमकां भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडटा. अशे तरेन म्हाका भाव भयणांनो, आनीक अस्तोरी फाटल्याच दिसांनी थोडे म्हयने फाटीं अशें म्हणूंक लागली, Past 21 years, I have been denied my promotion in a government office because I'm not ready due to things which are not right. For 21 years, I have been denied promotion. I have borne all this for the love of Christ, taking risks in doing good to be the present day proclaimers. म्हाका भाव भयणांनो, तुमच्या जिवितांत असलें जायतीं उदाहरणां आसतलींच. हाव यू हॅव टेकन द रिस्क ऑफ डुईंग गुड in order to be proclaimers of Christ in the present times. We need to celebrate this today. We are celebrating this goodness of our lives. कित्याक आमचे वटेन म्हाका भाव भयणांनो, आयच्या काळांत हो खुरीस उबारलेलो दिसूंक जाय, जाची आमी आयज परब समरमता. हो खुरीस वयर उबारलेलो दिसूंक जाय आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान. ह्या खुर्साची पोरमोळ आनी ह्या खुर्साची रूच दुसऱ्यांक लागूंक जाय आमच्या जिविताच्या घडण्यांतल्यान. ह्या वर्साक आमी बऱ्या समारेतकारांच्या वपारीचेर नियाळ करून आख्खें वर्स सारता. आमकां ह्या वर्साचो विशय आसा. ही टूक अ रिस्क ऑफ सेविंग दॅट, ऑफ हेल्पिंग दॅट पर्सन. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ते चोर ताका चोरून व्हेला, ताका चोरांनी दवरला, हो तोच चोर हे मेजप माचपप नासतना, कित्याक त्या काळार असलीं दोंगां घेवन रस्त्यार लिपून रावपी मनीस आसलेत चोर. असलें मेजप मापप नासतना ताणें एक फुडाकार घेतलो ताचे सेवेक वचूंक, टू बी अ प्रोक्लेमर ऑफ क्रायस्ट. म्हणटच म्हाका भाव भयणान आमच्या जिवितांत असलीं उदाहरणां आसात. पवित्र पुस्तकान आमकां असलीं उदाहरणां आसात. आमी कशे तरेन रिस्क घेवन बरें करपाक मुखार सरूंक जाय. कित्याक आतांच्या काळार हे अदीक नदरेन आमकां घडोवन येवंक जाय. अदीक करून आतांच्या काळार म्हणटा हांव, कित्याक the picture of our country
we are moving into difficult times, and it is only our lifestyles can make a change. आमच्या जिविताचे वागणुकींतल्यान आमी दुसऱ्यांची काळजां मनां जिखूंक शकतात, उतरांतल्यान न्हय. तर हें आमकां एक आव्हान to do good by taking risks is a challenge for us today. This is the type of cross we have to carry today. हे तरेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांतली एक वेगळे तरेची वागणूक उत्पन्न जावंक जाय. आनी ह्या नदरेन आमी जियेता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो, एक वेगळे तरेची कुशळकाय आमकां भोगतली. असल्या वावरांत मोगाच्या आमी ह्या खात्यांनी वावर करता तेन्ना जाय तो दुडवांची गरज पडटा. आनी एक तरेचे आमचो प्रोजेक्ट चलतालो थंयसर दुडवांचो खूब गरज आसा म्हणून एक मोठे कंपनीक मायनिंग कंपनीक कळोन आयले आनी ते आमकां सपोर्ट करपाक आयले. खऱ्यांनी मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी तर हे आयच्या काळाक प्रोफेट जातलेत, आयच्या काळाचे क्रिस्ताचे ध्येय आमी सांबाळटले जाल्यार हे घेवचें ना घेवचें हो मोठो विचार जाता. आनी ताका लागून क्रिस्ताचे ध्येय सांबाळटले जाल्यार, क्रिस्ताचे स्टँडर्ड्स प्रिंसिपल्स सांबाळटले जाल्यार असले थाराव घेवचे पडटा ना म्हणपाचे. आमी तांकां ना म्हटलें. दुसरे पावटी ताणें धाडून दिले आनी तिसरे पावटी धाडून दिले. तिनूय पावटी आमी तांकां ना म्हटलें. इट इज अ स्ट्रगल. We need that money. We need those resources. But we are saying no to it in order to stand for the principles of Christ. कित्याक एके वाटेन जे निसर्ग उमटावन उडयतात, पर्यावरण काबार करून उडयतात, तांचे कडचे आमी पयशे घेवन बरें कशें विस्तारतले हो विचार. This is the challenge that we have got to face. तर आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या दिसा आमच्या जिवितांत असले जायते घडण्यो जातल्योत, जायती आमकां सयग मेळटलेत. We will get lot of opportunities to stand up for Christ. Let us do that proudly. With pride, let us stand up with Christ for his principles, for his values, for his standards. तेन्ना आमी रिस्क घेवन आतांचे धर्म परगटणार जातले. बागेवन फ्रांसीस शावेर एक महान धर्म परगटणार जालो. पयसल्या देशांत येवन ताणें क्रिस्ताचो धर्म परगटलो. आयच्या काळाक असले धर्म परगटणार आमचे मदें आसूंक जाय. आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जिवंक जाय. आनी आमी करता तें बरेपण आमचें अदीक वाडोवंक आमी वावरुया. कोणें करूंक ना जाल्यार तें अदीक करपाक आमी थाराव घेवया. म्हणटच आमकां एक आयच्या दिसाक समारंभ करपाक संदी दिल्या देवान, टू सेलिब्रेट दिस डे ऑफ द गुडनेस थ्रू रिस्क्स दॅट वी हॅव बीन डुईंग. सगळ्यांक आमकां सगळ्यांच्या जिवितांत हे भाशेन आमी ओय म्हटलां क्रिस्ताक, ना म्हटलां वांकडेपणाक. तर आयज ही खुशालकायेन आमी वांटो घेवया आनी देवाची कृपा अदीक नेटान वावरूंक, अदीक मजबूत जावंक, अदीक खोलायेन क्रिस्ताचे आमी रोंबून रावन बागेन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आतांच्या काळाक आमी धर्म परगटणार जावया. सगळीं आमी उबी रावया. नागराक हात घायल्या उपरांत फाटीं वळोन पळयता तसल्याच्यान आपणाचो शीस जावन वचो अशें जेजू म्हणटालो. आनी ह्या पासत जेजूची फाटल्यावदारां जावंक सदांच सोंपें जावचें ना. रिस्क, आडखड्यो आमचें जिवीत संकटान घालपाचे असली परिस्थिती येतली. आनी तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज, आमकां मागण्याची गरज. ह्या वेळार सगळी खालतीकायेन आनी भावार्थान आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया.
पोरजेक वेचून काडलेले आमचे सरकारी अधिकारी आपल्यापण सोडून बरे समार्यकर्ते जावंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या फिरगुजांनी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण आमी शिकून आनी आपणावून समाजाक जेजूच्या काळजीदार गवाय आमी जावंक बापा लागीं बोल मागुया. आमचे आपलेपण सोडून मनशाक अभिमानान लेखूंक समेस्तांचे बरेपण पळोवन दयालय दाखोवन जेजूच्या कुर्साची स्फूर्ती घेवन बरे समारेकार आमी जावून बापा लागीं मागुया. क्रिस्ताक परगोडपाच्या वावरांत मिसोल आसलोल्यांनी असल्या वावराक काळजीदारपणी फुडो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. उगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी गरजो खासगी हुस्के जे आसात खरीत भाशेन आमच्या जिविताचे परिस्थितीन जुंय बरें करूंक आमचो जीव संकटान कसो आसा देवाचो आदार देवाचें बळ आमकां मागुया. भोव मोगाळ बापा, सगळ्या संकटांमध्ये तुझी खुशी सोदून काडूंक तूं आयज आमकां उलो करताय आनी आमकां तूं उगडास करताय की तुवें आमकां सगळ्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तो बेजुडायचो न्हय पूण काळजीदारपणाचो आत्मो. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी शक्तीन सगळ्या वायटांक फुडो करूंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुळाक पातकाचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशाकुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान थावन मरण उपजल्लें, रुखान थावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोय वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय संगाती भाग्यान धर्मनुतान सरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडगुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक गजबोळकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरणदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती वाटुया. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमचे पासत आपणाकूच वपून दिला तो जेजू हो पळय आसा. ताच्या मोगाची वेंग भोगूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच ल्हान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजूक शूभ मेळटलें. बसलेलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुन्याव घेवंक वेचें, एकीच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुन्याव व जेजूक शिवंक फुडें सरचें. कॅथोलिक धर्मा मदीं
जाने बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवी. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए. Jesus आमच्या काळजांत जेजू इल्लो आसा. थोडोसो वेळ दोळो धांपून ओगीपणी ह्या आमच्या जेजूक आमी दिन वाचुया.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सा रुंपळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सगळीं बसूया. आयज बागीन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस आनी ही मिसाची मांडावळ केल्या सोशल अपोस्टोलेट कारितास CSGP. फुडले मीस 5-15 वरां जातली आनी उपरांत सोप जावन 15 मिनटान इंग्लीश भाशेन मीस जातले. ब्रेस्तारा दीस 28 नोव्हेंबराची 10:30 वरांचे मीस आसची ना, पूण अंतो धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 वाजता मीस आसतली. सगल्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसाराक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 वाजता ते 11 पर्यंत आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सातिस्म साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत तामा नासतना मागणी करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवूं येता. सर्वधर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियर्सां कडच्यान घेवूं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. कोणूय फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रूमान व हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर सावियो फेर्नांडीस हाका आमी दिनवासतांव. तशेंच गायनाची मांडावळ केल्या फादर फ्रेडी आनी ताचे सांगात्यांक आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सगलीं सांगातान बागीवन फ्रांसीस शावेराची मागणी आमी म्हणुया. बागीवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच नासताली. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणुची बरी खबर वडगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिलिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतांव. ह्या वेळार आमच्यो कुर्सो सान फ्रांसीस शावेराचे मजूतीन बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्यो ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगट्यां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटाव. आमेन. जेजूच्या नांवा खातीर रिस्क घेवंक ताच्याच बळान आनी शक्तीन तुमकां धाडटा. देवाचेर वडुपकार.
चोत्राई माटवान आसात तांकां पयले भायर सरूंक दियात, कीट कुडी नाकात। मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात। मिसाची वाचपां बरे तरेन करची कशी आसत जाल्यार तुमी बासिलिकेच्या दारान लिटरची टेबलार वचून मेळची। नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां beljesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात। GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळचे 8:15 मिस पळोवंक मेळटा। तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा। आनी आशिर्वाद एंटरप्राइजेस ह्या फेसबुक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेचे 6:15 मिस पळोवंक मेळटले। तुमच्या कशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो। कोणाकूय सांगलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रूमान दिवची। कसलेय बॅग वा पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रूमान वा पुलिसेक कळोवची। बासिलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा। ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सांत जुसेवाजाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा।
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो आंकवार मारयेंतावन जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो आंकवार मारयेंतावन जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कूस 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात तेवान ताका पुनर्जिवंत केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. But he said to them, there is no need to be so amazed. You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He has risen. He is not here. See, here is the place where they laid him. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जो हांव 10:11 हांव बरो गवळी मेंढऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. जो हांव 10, 14 आनी 15 हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दिता. I am the good shepherd. I know my own and my own know me, just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for my sheep. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. जो हांव 15-12 म्हजी आज्ञा ही
जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. This is my commandment. Love one another as I love you. नमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जुआं 14 जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Jesus said, I am the way, I am the truth and life. No one can come to the Father except through me. नमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 7:24 देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे प्रमाणे चलतात ती आपलें घर खोपणार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी. Therefore, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on rock. नमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 10:39 आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली आनी म्हजे पासून आपलो जीव ओगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. Anyone who finds his life will lose it. Anyone who loses his life for my sake will find it. नमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 12:35 बरी मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतले बरें काडटात, वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडटात. Good people draw good things from their store of goodness. Bad people draw bad things from their store of badness. नमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जुआं 15:4 म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाक वेलींत रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणांचे चोस्तुंगी फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. नमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मात्यू 11:28-30 सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वावूंक ओलू म्हजें ओजें. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. नमांवरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. लूक 8:15 बऱ्या आणि उदार काळजान उतर आयकून ते सांभाळतात आणि आपले थिरायक लागून पीक दितात ती सुभागी. People with a noble and generous heart who have heard the word and take it to themselves yield a harvest through their perseverance. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बर करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आणि सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आणि थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. And so the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven. There at the right hand of God, he took his place. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय, तुझे नाव व्हड जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मातेव 5:3 खुशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. How blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:4 रुदोन कोत्तात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो. Blessed are those who mourn, they shall be comforted. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:5 बोली ती सुभागी प्रितुम तांचे दायज. Blessed are the gentle, they shall have the earth as inheritance. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:6 प्रामाणिकपणाक ताणेतात आणि बुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी कोत्तलो. Blessed are those who hunger and thirst for uprightness, they shall have their fill. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:7 दयाळ ती सुभागी देव तांची दया कोत्तलो. Blessed are the merciful, they shall have mercy shown them. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:8 काळजांनी तोळती सुभागी ती देवाक पळयतली. Blessed are the pure in heart, they shall see God. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:9 शांती कोत्तात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. Blessed are the peacemakers, they shall be recognized as children of God. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:10 प्रामाणिकपणां खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सर्गीचे राज तांचे. Blessed are those who are persecuted in the cause of uprightness. The kingdom of heaven is theirs. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:11 म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you falsely on my account. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 5:12 खुशाल आणि संतोषपुरीत जायात कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदी प्रवाद्यांक तसोच ताणें दुमाळो दिला. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. This is how they persecuted the prophets before you. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बर करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2 ओंचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. When suddenly there came from heaven a sound as of a violent wind, which filled the entire house in which they were sitting. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय तुझें नांव व्हड जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुटका 20:2-3 हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. I am the Lord your God. Do not have other gods before me. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:7 सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे नाव सापसुबें घेवं नाकात. Do not misuse the name of the Lord. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:8
सोनवाराचो उगडास दवरात आणि तो देवाक भेटोवन सांबाळात. Remember the Sabbath day and keep it holy. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:12. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. Honor your father and mother. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:13. जिवेशी मारू नकात. You shall not kill. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:14. ओरद्वार करू नकात. You shall not commit adultery. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:15. चोरू नकात. You shall not steal. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:16. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. You shall not give false evidence against your neighbor. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's spouse. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या वस्तूची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's property. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगा
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियाची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. आपले पोंड सोडून बरें आदारून क्रिस्ताक परगटूंक वचुया आयचो विशय. बरें विस्तारप्यांक तरेतरेच्या आव्हानाक फुडो करचो पडटा. हो वावर सोंपो न्हय. जो असल्या आव्हानाक दिटायेन फुडो करता बरें विस्तारीत रावता तो जेजूचो नीज गोवाय जाता. आयज सांता मोनिकाच्या कॉन्व्हेंतान आसलेल्या अजापाच्या पवित्र कुर्साचो उगडास करून आमी परब समोरुमता. आपले पोंड सोडून बरें विस्तारूंक खुर्सार मेल्लो जेजू आमकां स्फूर्ती आनी देख. ताचो आदार मागून ह्या मिसान वांटो घेवया. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांत असलो वावर करतेली खातीं आनी सगलो व्यक्ती क्रिस्ताचे काळजीदार परगडणार जावंक ह्या मिसान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां मनान धरून आनी किरीत भाशेन आयचो विशय आपलेपण सोडून दुसऱ्यांक बरें करूंक क्रिस्ताक परगटूंक आमी चुकल्या जाल्यार तेच देवा लागीं एकामेका सोबे बोक्षणे मागुया आनी बाबार्थान आनी मोगान हे मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पलदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार उचारून वायट आदारुणान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बरो अपराध. पासत बागेन सुद्दां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनीतायेन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे बडबडे आनी हिनपण बोगशी म्हूण अगणीत जाणबायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. अगूट ओळखून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेळ्ळ्या जेसूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून बर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तेच आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्मा सभे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागेवन पालून रिपकारांक बरोवले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणेनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयमाचो तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपल्याकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन तो कालतो जालो. मरोप्रियान आनी कुर्सार मरोप्रियान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. हे पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोसनेन परगडचे. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चिंत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उडापे करता. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागतली आनी काळजांत तान ताजेशी परतोताली तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, सर्वेस्पोर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतालो. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या वंटाची उतरां फोटकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली, ताजे लागीं केल्ल्या कोळाराक विस्वासी ना जाली. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडले कोणालवायेन तांचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो आनी आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. उद्गाराक चोल उबे रावया. जेजू क्रिस्ता नोमान
वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका तुझ्या कुर्सा वरवीं संवसाराचें तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं जुवां परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार्थान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइसेसान अरण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तेचें फर्माण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, चे पयली सुरवातीक आमकां उगडास केला. आईच्या नोवेनाचो विशय आपलें पोण सोडून बरें आदारूंक क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना जेम्स हे बाबाची कथा आमी आयकुया. ताची पतीन भुरगेंच पिरायेर सोंपली आनी ताका दोगां भुरगीं आसलीं. आनी भुरग्यांक लागून तो परदेसांत गेलो. आनी ह्या भुरग्यांक खंय आपणाची पतीन सोंपल्या म्हूण आपणाच्या भयणीगेर दवरलेली. आनी परदेसांत आसतना तो चिंतून पडलो, हांवें म्हजो भार काडून म्हजे भयणीचेर घातलेलो आसा. भयणीक आपणाचीच धास्ती आसा, आपणाचेच कोश्ट आसात, तिचोय घोव बरो ना. आनी ह्या सगळें चिंतून तो नोकरी सोडून परतून गोंया येता. आनी गोंया येतकच ताच्या घरा फाटल्यान 7 घोराबी आसले. तांकां खंय रस्तो नासलो. आनी तेन्ना ती जेम्स असोशी येतात आनी ताचें दुरीग मोडूंक ताचे लागीं मागतात. आनी आमकां इल्लोसो रस्तो दी, कित्याक आमकां रस्तो ना. हें पळोवन तो पाद्री घरा सोशी येता आनी म्हणटा, आमी कितें करचें आतां? म्हजी पतीन सोंपल्या, दोगां भुरगीं आसात आनी फाटल्यान 7 जाण घराबी आसात. ते म्हजें दुरीग मोड म्हूण सांगतात आनी तांकां रस्तो दी. आनी पाद्रीकार ताका सांगता, पळय तांकां रस्तो ना, तुजे लागीं व्हडलें बाट आसा. तूं तर थंय फाटल्यान आसलेलो जाल्यार तुकाय तशीच रस्त्याची गरज पडपाची.
पांचभिकाराचें सांगणें आयकून तो तयार जाता दुरीग मोडूंक आनी ती फाटल्यान 7 जाण घरा बी आसले की ताका नव्यान दुरीग बांदून दितात आनी तांकां रस्तो मेवता आनी केला म्हूण ताची भयण आनी भयणीचो घरकार ताचेर चाबोतात हें कितें केलां तुजें बाट तुवें तांकां दिलां तिच्या बाबा मेलिनो जेम्स आपलेपण सोडून दुसऱ्यांक बरें करून हे फाटल्यान रावतल्या घराब्यांक तातूंत कांय हिंदू भाव भयणी आसली आनी ती जेम्साची कोडणी पळयतात आपणाचें चिंतूंक ना पूण दुसऱ्यांचें चिंतलां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यांत पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा जेजून आपणाकूच खाली केलो आपणाकूच पदवी ना केली खुर्सार मरा पर्यंत तो खालतो रावलो जेजू देवाचो पूत जावन आपलेपण सोडून दिलें समाजाक आमकां बरें करूंक आमकां एक देख जालो आनी भाशेन देवाचें मोगाचें राज परगटलें हें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत खुर्सा वरवीं हाडलेल्या जैताची भागीदार जावन आमकां आमंत्रण दिता म्हूण जो हांव सांगता जेजूची पाटलावदारां जाल्यार आमी खरेंच जेजू भाशेन आशा नासलेली खालती ल्हानबीक आपणाचेंच बरेंपण न्ही पूण दुसऱ्यांचें समस्तांचें बरेंपण हेंच पळोवन आमी जिवंक जाय म्हूण सांगता प्रितीच्या बाबा मेलिनो आयच्या विशयाक 2 भाग आसात चेपणे एका नाण्याक 2 भाग आसात तेच भाशेन पयलो भाग म्हणल्यार आपलेपण सोडून निस्वार्थी मनान आमी जिवंक हो पयलो भाग नॉट टू बी सेल्फिश आमी म्हणटू निस्वार्थी मनान जियेता आपलेपण सगळें सोडून दिलां आनी थंयच आमी थांबलो आमी आयचो विशय पूर्ण करिना हे एक भाग आयच्या विशयाचे दुसरे भाग म्हणल्यार आपलेपण सोडून दिलां बरें आसा आमी आतां दुसरे भाग जे परी जेम्सान केला तेच भाशेन दुसऱ्यांक बरें करूंक आनी जेन्ना आमी हे दोनूय भाग करूंक आमी वावुरता तेन्ना आमी खरेंच आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांव कशीं क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताक आमी परखणटा परगट करता क्रिस्ताक परगटूंक आमचें दर एकल्याचें कार्य जावन आसा पवित्र स्नाना वरवीं आमी तर क्रिस्ताक आपणायला जाल्यार बेश्टेंच क्रिस्तांवपण कशें जिवंक न्ही पूण आमच्या जिवितांतल्यान खरेंपण क्रिस्ताक आपणावन आमी जियेता तेन्ना आमी खरेंच आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताची पाटलावदारां जातात आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटता हे वर्सा आमच्या गौरीक विशय बरो समारितान आनी शेवटाक दिल्ली आसा तुवें वच आनी तशेंच कर हो समारितान आमकां एक देख जावन आसा ताणें सगळें आपणेपण सोडून दिलें म्हाका कित्याक पडलां ताका जोखमी केल्या जाल्यार तूंच आसूं दी वॉट आय हॅव टू गॉट टू डू विथ दॅट बट आपलेपण सोडून आपणाचो वेळ दिता ताका घायल जाल्लो ओकोद लायता आपणाच्या गाडवार बसयता आनी लागींच आसलेले एकले खाणे म्हणून दवरता इतलेंच न्ही पयशे दिता आनी उपरांत ताका सांगता हांव परत येतकूच कितें तरी सुबेज कोर्स जाल्यार हांव तुका दितलो तो कोणूच न्हू ताचो आपणाचो कम्फर्ट झोन सोडून तो ताच्या आदाराक पावता
एक खरें आपलेपण सोडून बरें करून क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां देख. तर वरसभर आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतलो आनी हो नियाळूच उरतलो. हे आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत ही उतरांच आयकूंक वतली, होच आनी तूंच कर आनी आमी समजतलो दुसरो करतलो आनी दुसरो समजतलो तिसरो करतलो आनी शेकी कोणूच करचो ना. देखून आयज हांगासर आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना मागुया देव एकलो आमी कितें तरी दुसऱ्या पासत करूंक. ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर आमच्या गोंयच्या साहेबाची परब तयार करूंक आमी हांगासर येता. भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर आमकां एक देख जावन आसा. तरी आपलेपणान जियेतालो. आपल्याची खासगी सपनां आसलीं आनी व्हडलो नांव वस्ती मनीस जावंक सोदता. पूण एक पावट ताच्या खांदार भाग्यवंती नासा वरवीं ही उतरां पळत रावलीं. कित्याक उपकारतलें? तुवें सगळो संवसार जोडल्यार, तुजें नांव फामाद जाल्यार आनी तुजो एकूच आत्मा आसा तो इबाडल्यार ही परतून परतून उतरां आयकून तो आपणाचें खासगी सपन सोडून दिता आनीक जेजूक आपणायता आनी दुसऱ्यांक बरें करता. आनी हेंच बरें करूंक आमच्या गोंयांत आनी सोबार सुवातांनी ज्या जेजूक ताणें आपणायलो होच तो परगटूंक वावुरलो. आमचो जबाब कितें? बऱ्या समार्यकारा भाशेन गरज आमी जें कितें जेम्सान केलां तेच भाशेन आमी करूंक. न्हीच फकत आमी आमचें जिवीत आपूण आपणाक देव समजतांक असलें दारोवन आमचें जावचें न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान हेंच करूंक आमी मागुया आयज. त्याच बरोबर दर एकलो आपआपल्याच्या कम्फर्ट झोनांतलो भायर वचून म्हज्यान दुसऱ्या पासत कितें तरी करूं येता. पयले सुवातेर आपल्याच्या घराब्यांतूच आपणाच्या शेजाऱ्या समाऱ्यांक म्हजी गरज तेन्ना तांच्या गरजांक हांव पावतां. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज हांगा सोडून भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेराक आमकां कृपा, गोठाई आनी बोड आमी मागुया. आपलेपण सोडून दिवन आमी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान व्हरून दुसऱ्या खातीर कितें तरी करून आनी हे भाशेन आमच्या समाजांत आमी क्रिस्ताक परगटूंक आमकां गोठाई आनी बोड आमी मागुया. उबी रावया आनी असलेच बाबार्थान देवा मुखार आमच्यो गरजो आमी घालुया. पोरजेन विचून काडलोले आमचे सरकारी अधिकारी आपले पण सोडून बरे समार्यकार ते जावंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या फिरगोडांनी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण आमी शिकून आनी आपणावन समाजाक जेजूचे काजेदार गोवाय आमी जावंक बापा लागीं बोड मागुया. आमचे आपलेपण सोडून मनशाक अभिमानान लेखूंक सोमेस्तांचे बरेपण पळोवन दोळ्यां दाखोवंक जेजूच्या खुर्साची श्रुती घेवन बरे समार्यकार आमी जावंक बापा लागीं मागुया.
क्रिस्ताक परगटपाच्या वावरांत मिसळ आसलेल्यांनी असल्या वावराक काळजीदारपणी पुढो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. इल्लोसो वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी आमचो बाबार्थ जागृत करून आमची खासगी मागणी कधी करून आमच्या जिवितांत आपलेपण सोडूंक दुसऱ्या खातीर बरें करूंक दोर परगटणार आमी जावंक ओगेपणान मागुया. मोगाड बापा, तुझ्या पुताच्या देण्या खातीर दिनवासतना ताणें आमकां वाट दाखयल्या. देवीक जिवीत सोडून मनशा स्वयं ताणें आपणायलें. आमचे खातीर कुर्सार मेलो आनी होच जेजू आमकां गोठायांनी बोवाळ आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान हेच जेजूक परगटूंक जी आमी मागणी उबारल्यांत आनी जी आमच्या काळजांत आसात तेतूंच सारथी पाबय. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या बापा मरिनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर बलिदार देव बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागत. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सुवेच्या हाताक सर्वेस पळोवन आनंद घेवंक. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुडाक पातकाचें भोगसणें सोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घे. सर्व पातकांतलीं आमकां नितोड कर आनी व्हडले पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोरताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायलें. रुखांत तान मरण उपजलें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो.
ही तुझ्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जोयती बंद जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तीर तुझी तोर महिमा वाखाणटात. ताच्या संगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी अनुदान स्तुती गायता. बापा, तू खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळच घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नवी आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनबासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडासकर फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचीय काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. बापा, ह्या मिसान वांटो घेतल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगाता त्याचे सोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन.
प्रितीच्या बापा भयणीनो, आमच्या सुरगीच्या बापान आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी ह्याच पुतान आमकां देवाच्या बापाची ओळख, आपणाच्या बापाची ओळख दिल्या. तरच जेजून दाखयल्या वाटेन आमी चलून आमी एका दिसा सुरगीच्या बापा सोरशी पावूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुरगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो पडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांणेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. स्वर्गस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून इजिप्तांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाऱ्या जेसू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सचियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेसू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सगळे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो आमचो मोगाळ जेजू आपलेपण सोडून समाजाच्या बरेपणाक आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार मेलो. हेच जेजू शिवंक आपल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सगळीं बसूया. आमकां सगळ्यांक जेजूक शिवंक मेळटलें. बसलेली आसात ताणें दोनूय वाटेन कुमन्यां घेवंक वेचें, एकेच वाटेन लोट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणेंच कुमन्याव व जेजूक शिवंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
जेसू आमचे काळ सनायला तर ह्या वेळार आमचे दोळे दापून ओगीपुणी आमी ताका दिन वाचूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोमिया जेसू क्रिस्ता खुर्सारून कळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सार्थान उपसतऱ्या दैवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पोनजिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खातीकायेन मागता. जेजू सोची येता आनी वास चलयता सासनाच्या सासनाक. सगळीं बसूया. आयज बागीन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 4थो दीस. आतां 15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतली. ब्रेस्तारा दीस 28 नोव्हेंबराची 10:30 वरांचे मीस आसचे ना, पूण अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 वाजता मीस आसतली. सगल्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांती साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणी करीत आसतात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवूं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमची आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी आनी मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियर्सां कडसून तुमच्यांनी घेवूं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. कोणूय फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार बासलिकेच्या कंट्रोल रुमान वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर टोनी हांकां आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडोबळ करतल्या सरिडा आनी तांच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. स्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. सगळीं सांगातान बाग्यू फ्रांसीस शावेराची मागणी आमी उच्चारुया. बाग्यून फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन दवरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कोसूंक दिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपली गरज बाग्योन फ्रांसीस शावेराची मजूतीन बापा मुखार दवरची. आमचे ओत्रेक बापाक मागता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते साथी पावय म्हूण मागता. आनी सगळ्या पासत तुजी बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वाकणटाव
आमेन. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान आपलेपण सोडून दुसऱ्यांक बरें करून जेसूक परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. सुत्र मागवान आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात, केट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर्स आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची कशी आसत जाल्यार तुमी बाजलिकेच्या दारान लिटर्जी टेबलार वचून मेळची. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bojesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मिस पळोवंक मेळटा. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेर पळोवंक मेळटा. आनीक आशिर्वाद एंटरप्रायसीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मिस पळोवंक मेळटलें. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलेय बॅग वा पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत वा पुलिसेक कळोवची. बासिलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जोसेफाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. As pilgrim people called to be like the Good Samaritan, we reflect today on the theme, sent to proclaim Christ by risking doing good on this fourth day of the novena. No one can be a good Samaritan by being self-interested. A selfless person radiates goodness in thought, word, and deed, and proves as a witness of Christ our Lord. Being good and doing good is a challenging task. One needs to be steadfast in the pursuit of this challenge. The death of our Lord on the cross stands as a powerful inspiration and a living example for us. While we celebrate the feast of the Holy Cross today, let us pray that every one of us, and particularly the diocesan bodies and individuals involved in the mission of doing good to all brethren, become courageous proclaimers of our Lord Jesus. My dear brothers and sisters in Christ, keeping these introductory words, let us ask God to give us the grace that we may live the spirituality of the cross, and maybe for the times that we have failed to accept with a humble and contrite heart the cross in our lives, let us ask pardon from our Lord and feel sorry for our sins. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
Let us pray. O God, who willed that your only begotten Son should undergo the cross to save the human race, grant, we pray, that we who have known his mystery on earth may merit the grace of his redemption in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Christ Jesus, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of God. For our response, for the psalm, never forget the deeds of the Lord. Please repeat. Never forget the deeds of the Lord. Give heed, my people, to my teaching. Turn your ear to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable and reveal hidden lessons of the past. Response, never forget the deeds of the Lord. When he slew them, then they would seek him. Return and seek him in earnest. They would remember that God was their rock, God the Most High, their Redeemer. Response, never forget the deeds of the Lord. But the words they spoke were merely flattery. They lied to him with their lips. For their hearts were not truly with him. They were not faithful to his covenant. Response, yet he who is full of compassion forgave their sin and spared them. So often he held back his anger when he might have stirred up his rage. Response, never forget the deeds of the Lord. Gospel acclamation. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your cross you have redeemed the world.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you. Jesus said to Nicodemus, "No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him." The Gospel of the Lord. My dear sisters and brothers in Christ, as we have heard in the introductory words, today we celebrate the feast of the Holy Cross. Reflecting on the cross, the spirituality of the cross, a spiritual writer had a very inspiring thought for us. He said, "The cross is a living witness of love, of sacrifice, and of selflessness." And the feast of the Holy Cross today invites each one of us to imbibe the spirituality of the cross in our day-to-day lives. My dear friends, how can we integrate the spirituality of the cross in our lives? Many of you must have heard about the famous Scottish novelist and physician by name A.J. Cronin. This man, as a physician, was appointed as a medical officer in a very remote and very poor village hospital. And it seems A.J. Cronin goes to this hospital and his attention is drawn towards a young nurse. And why? Because this particular young nurse, it seems, was so dedicated, so passionate about her job. That is, even if she was absent for a day, her absence will be immensely felt in the hospital. It seems this particular nurse is to take care of the patients as if they are her own family members. And my dear friends, A.J. Cronin, who was a medical officer, was very much edified by this. But it so happened he was so shocked and surprised that when he went to the salary sheets or the salary list, he found that this particular sister was underpaid. This nurse was underpaid. And he thought that this was injustice done to her. So since he invited the sister and told her, he said to the nurse, "Sister, do you know that you are underpaid?" And she said, "Yes, doctor, I know." Then he said, "Then why do you continue working here? You can get a better job outside. You should complain to the authorities." And she said, "I have done it. I have given several complaints, several requests, but they have not listened to me. And I know that if I leave the job for this meager salary, no one else will come to this place because this is poor and a remote village. So no one will come. And if they don't come, my patients will suffer. My patients will suffer." My dear friends, that since this A.J. Cronin tried to convince her in different ways that she was underpaid and she should make a request, but every time he was trying to do so, she used to say, "Doctor, it's okay. God will give." Every now and then she would say, "Doctor, it's okay, God will give." It since A.J. Cronin got so irritated, and he said in a very loud voice,
Even your God knows you deserve more. Even your God knows that you deserve more. When the sister heard these words, she said, this beautiful words which I want you to listen, to carry with you back home. She said, if my God knows I deserve more, that's enough. If my God knows I deserve more, that's enough. My dear friends, the cross symbolizes love, sacrifice, and selflessness. And we see Jesus at the Garden of Gethsemane making that beautiful prayer again. Father, take this cup away from me, but not my will, let your will be done. And again from the cross, Jesus makes again another humble prayer. Father, forgive them, for they know not what they are doing. My dear friends, in all this, Jesus said, if my Father knows what is best for me, that's enough. And we see this Jesus in the gospel today. The love of God, the love of the Father is universal. It's not only for a few. God sent his only Son for the redemption of all. God is not choosing a few, but God's love is universal. It's all embracing. And Jesus, we see, throughout his life, he loves, he heals, he forgives, he gives new life. And invites each one of us to be people who love through our actions, not just through our minds, not just through our words. And we see in the first reading today what Jesus has done. St. Paul beautifully depicts to us what Jesus has done. He has emptied himself. He was obedient to the Father till he sacrificed his life on the cross. My dear friends, today as we celebrate this feast today, and as we are preparing for the great solemnity of St. Francis Xavier, we know that St. Francis experienced the love of Jesus. But then he went a step forward. He sacrificed his comforts. He embraced a life of selflessness and came to our land to give us the same love of Jesus. So my dear friends, what is the message that we are going to carry? If I and you are going to imbibe the spirituality of the cross in our day-to-day lives, maybe the general theme of our diocese this year, go and do likewise. My dear friends, when Jesus gave the beautiful parable of the Samaritan, he did not say, you get impressed by the life of the Samaritan. You appreciate the life of the Good Samaritan. Jesus said, you go and do likewise. My dear friends, if I and you are going to live the spirituality, maybe three things are important for us. First, honest, maybe listening to the Word of God. We need to honestly, all the time in our lives, to experience that God loves us. That's the first thing for us, an honest, maybe evaluation of our lives. I and you need to ask. Jesus sacrificed his whole life. What have I done for my Jesus? An honest evaluation, the first step for all of us, but that's not enough. We require the second step, that is a humble transformation. My dear friends, all of us listen to sometimes to beautiful talks, homilies, inspirational books. But what is important for us, maybe to take that little step. How can I make a difference to the life of my friend? Maybe a simple word said with a smile can cheer somebody's life. As you go back home, maybe there is somebody who's maybe suffering because of my attitude. The second step that is required for us is a humble transformation of our lives. And when we do this, the third step will become living proclamation in our day-to-day life. So, a honest, for us, evaluation, a humble transformation,
and then a living proclamation, so that we can see with St. Paul in Galatians chapter 2, verse 20, he says, "It is no longer I, but it is Christ who lives through me." Amen. Kindly stand. My dear friends, to live the spirituality of the cross in our day-to-day lives, it's not so easy. We are all good people, we have good intentions to live our life with love, with selflessness, and with sacrifice. But as human beings, we feel, and at this time, let us ask the grace of God for each one of us. Our response shall be, we pray that all our leaders in the government and society who are chosen by the people work for the betterment of the community like the Good Samaritan. We pray that in our parishes, imbibing the teachings of the Church, we muster all our strength to witness to Jesus and to spread the good news. We pray for those involved in carrying out social apostolate in our diocese. May they face this task with courage and proclaim Jesus wholeheartedly. God, our loving Father, listen graciously to the prayers that we have placed before you, and help each one of us through an honest reflection, humble transformation, and living proclamation to live the spirituality of the cross. Through Christ our Lord. Amen.
brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. May this oblation, O Lord, which on the altar of the cross cancel the offense of the whole world, cleanse us, we pray, of all our sins, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up To the Lord, Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you placed the salvation of the human race on the wood of the cross, so that where death arose, life might again spring forth, and the evil one who conquered on a tree might likewise on a tree be conquered. Through Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection,
we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, our husband, with the blessed apostles, with all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. To a life of love, selflessness, and sacrifice, we may each one of us live the spirituality of the cross in our day-to-day life. For this grace, let us call on God our Father as we say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of God's peace. Forgive the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take the sins of the world, have mercy on us. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Kindly be seated. In order to receive Holy Communion worthily, please gather at both sides of the row and avoid rushing to one side to receive Jesus. While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जणे बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कमुन्यांव व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये जणे बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
receive Jesus in our hearts. Now let us thank the Lord for all the goodness that He has done in our life. Kindly stand. Let us pray. Having been nourished by your holy banquet, we beseech you, Lord Jesus Christ, to bring those you have redeemed by the wood of the life-giving cross to the glory of the resurrection, who live and reign forever and ever. Kindly be seated. Today is the fourth day of the novena to Saint Francis Xavier. Tomorrow the masses begin at 6 a.m. It's a day dedicated to the faith formation and education. So let us pray for them. The liturgical booklets are available in Konkani and English with the volunteers for ₹30. It also contains the second level of the scriptural rosary in both languages. Confessions begin in the sacristy of the Basilica from 5:30 till 11 a.m. in the morning and from 3 till 5:30 in the evening. You may watch the 8:15 Mass live on GCTV and on the diocesan website www.archgovadaman.com. On the Facebook page named Ashirvad Enterprises, you can watch the 7:15 a.m. and 6:15 p.m. novena services. There is live screening of all the novena masses on borjesus.org website. Tomorrow, on 28th November, there won't be 10:30 Mass, but instead there will be inter-religious meeting, followed by Mass at 12:30. All are invited for the inter-religious meeting. Those who are interested in proclaiming the Word of God during the Mass, please report at the liturgy table at the Basilica entrance. Those who like to offer flowers, please give them at the Basilica control room. If any person finds some lost item, please hand it over at the Basilica control room. If you find something suspicious or any suspicious person, please inform at the police help desk or the Basilica control room. Kindly take care of your personal belongings. The Lord has invited us to pray constantly. Today from 5 a.m. there was an intercessory group who has prayed without ceasing for all of us. They had prayed in the Basilica at the altar below the statue of Saint Ignatius with the Blessed Sacrament exposed. We thank Father Agnello Pinheiro for celebrating this Mass for us, and Voices of Cana for leading us in this singing. Kindly stand for the final blessings. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace and joy of Christ.
Let us together recite the prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.